सरकाराच्यो अनेक योजना आसात. ह्या योजनेचो परिपूर्ण फायदो हो समाजाच्या सकयल्या थळाव्या लोकांपर्यंत पावचो ह्या उद्देशान आयज उमेद सेंटर आसा. आमी म्हणटात आमचें सरकार जें आसा तें सरकार अंत्योदय तत्वाचेर म्हणजे ह्या समाजांतल्या शेवटच्या मनशापर्यंत वचपाचें. हांगचो एकादें शेवटचो गांव आसा, ह्या शेवटच्या गांवांत भितर एक विधवा महिला आसा. विधवा महिलेच्या पदरांत भितर 5 वर्सां सकयली 2 जाण भुरगीं आसात. ताचो पत्कर घेवपाक ताच्या आनी कोणा कडेन इन्फ्लुएन्स ना, ताचे कोणा कडेन बाकीचे कडेन संबंद ना, कसलेच पयशांचे हे ना, पाठबळ ना. अशा वेळाचेर ह्या महिने पर्यंत पावपाचें अंत्योदय सरकार. ग्रामोदय सरकार म्हणटा आमी, म्हणजे ग्राम लेवलाचेर अंतिम शेवटच्या गांवापर्यंत ज्यो योजना राबोवपाक जाय त्या खातीर ग्रामोदय तत्वाचेर हें सरकार चलता. आनी सर्वोदय तत्वाचेर म्हणजे समाजांतल्या सगळ्या घटकांक, मागीर तो गरीब आसतलो, श्रीमंत आसतलो, मध्यमवर्गीय आसतलो, तो दलित आसतलो, पीडित आसतलो, उपेक्षित आसतलो, ह्या सगळ्या थरांतल्या जाणटो आसतलो, भुरगो आसतलो, महिला आसतली, युवा आसतलो, ह्या सगळ्याक बरोबर घेवन वचप म्हणजे सर्वोदय तत्वाचेर ही सरकार चलता. अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तिनी संकल्पनेचेर आमचें सरकार चलता. म्हणूनच आयज सोशल वेलफेअराच्या डिपार्टमेंटाच्यो अनेक योजना गांवांत पावोवपा खातीर आमी पुढाकार घेतात. पूण ह्या पंचायतीन आपूण जावन मुखार आयले. आमी सर्च करचे पयलीं आपूण जावन ह्या उमेद सेंटर ओपन करपा खातीर मुखार आयले. हांगा अनेक जाण आसतले, हांव माझे आमदार आनी आमच्या बाकीच्यांकय सांगता, अजून तुमकां उमेद सेंटर तुमच्या मतदारसंघांत भितर केली जाय खूब आवश्यक आसा. सरकार ताची जबाबदारी घेता. सरकारा तर्फे तुमकां खंयची प्रिमायस दिता ताचें भाडेंय मेळटा. त्या प्रिमायसां भितर ताचें केअर घेवपाक आसता. एक मनीस एक अल्पशा वेतनाचेर मेळटा. तो कसो दवरप, कितें दवरप तें तुमी पळोवपाक जाय. एखाद वेळ बरो करना म्हणजे सो हातूंत भितरय उमेदीचो मनीस आसा जर जाय त्या वृद्धांक भितरय जाल्यार ताणें घेवपाक जाता आनी ती सगळी वेवस्था आपूण सकाळ फुडें येवन करपाक जाता. ह्या हातूंत भितर ह्या उमेद सेंटरान भितर आमचे जे जाणटे एकठांय येतात तांकां टीव्ही आसतलो, तांकां खंय तरी कॅरम खेळपाचें किंवा बाकीचे कितें ज्यो खेळाच्यो सामुग्री आसा ती मेळत रावता. हांगा क्लिनींग करपा खातीर एक बारीकशे तांकां म्हणजे मानधनाचेर कोणी अपॉयंट करपाक मेळटा. म्हणजे क्लिनींग जालें तांकां च्या करून दिवपा खातीर, तांची सेवा करपा खातीर तांकां पेपर हाडून पेपर मेळटात, मॅगझीन मेळटा. कळ्ळें न्ही? अनेक अशे योजना आसात. ह्या योजनेंतल्यान हे केंद्र कोणाक कसलेच त्रास नासतना, कोणाक स्वताची पदरमोड करनासतना आमच्या जाणट्या लोकांक जाय त्यो वस्तू ती च्या पाणीसून मेळटा.